सुप्रीम कोर्टाच्या 7 फेब्रुवारीच्या ऑर्देप्रमाण 88 मायनिंग लिजा रद्द जाल्ल्यान 15 मार्चा सावन गोयचे मायनिंग बंद पडला। मायनिंग बंदी उपरांत परिस्थितीचो नियाळ घेवंक प्रुडंटान मायनिंग वाठारांतली भोंवडी केली। उत्तर आनी दक्षिण गोयचो मायनिंग बेल्ट प्रुडंटान पिंजून काडल्या उपरांत थंयचे परिस्थितीचेर ही मायनिंग मॅटर्स रिपोर्टाची खबरामाळ। आयचो निमाणो रिपोर्ट सांगे आनी उगे केवळ्या मायनिंग बेल्टाचेर। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर जेन्ना मायनिंग बंद जालें तेन्ना आमकां कंपनीन 28 मे साकून रिट्रीटमेंटाची ऑर्डर दिली। म्हाजी एकच मागणी सरकारा कडेन की मायनिंग जाता तितले बेगिनाचे बेगीन चालू करचें, ऑर्डिनन्स हाडून नाल्यार MMDR कायद्याक दुरुस्ती करून कितें तरी करून तें चालू करचें। कारण मायनिंग बंद जाल्ले कारणान आमचे असले तरुण जे हालींच रीण काडून सण साजरे करतात अशें म्हणटा हांव, जेणी लग्न जाल्यात, जेंची भुरगीं आसा ल्हान ल्हान, नवोच जेणी आपलो संवसार थाटला, तांकां हेजो खूब आनी खूब त्रास जाला। जायते जाण सांगतात मायनिंग बंद पडून काम ना म्हणून आमकां आमी म्हणून व्हरोन खंय लायतो तांकां मायनिंग आसल्यार कोण कंपनी कितें सांगून आमी करता न्ही, सांगता न्ही, मातशें कामां बी लायता न्ही। आतां मायनिंग पडून आमी कांय करूंक शकनाय न्हू। आज 6 वर्सां ती मायन बंद पडली, लोकांचे प्रॉब्लेम जायन आनी आमकां तेमी 6 वर्सां पासून तेमी आमकां हाफ पेमेंट दिलो आनी म्हजी 2 जाण भुरगीं आसा आनी आमकां तेमी आतां पयर गेले ते हेका आमकां सिजना सामकें काडलें आनी आमकां आतां काम ना, आतां काम सोदून भोंवता बेकार आसा। आमचो आतां फ्रॅक्चर कितें? मायनिंगच्या जमिनीर स्कूल बशी दवरताले, भुरग्यांक बुकां दिताले, डॉक्टर दवरताले आनी खूब आनी गांवांत कितेंय फंक्शन आसली जाल्यार ह्या मिनेरा कडच्यान गांवच्या फंक्शनाक बेनिफीट मेळटालें। आयज तें कांय ना। म्हाजीच न्हू, प्रत्येक लोकांची बी सोय जावची मायनिंग करून। एक सॅलॉनांनी मागीर नुस्त्या धंदो करूंक सगळें गॅरेज जावं कोण कोण पळय कितें धंदो दुकानां बिकानां कितें पळय आसा, व्हेजिटेबल भाजी बी सगळें मायनिंगेच्यान चलता न्हू। गाडी रस्त्यार हाडली, रस्त्यार हाडून 2 म्हयने सुद्दां म्हाका धड चलोवपाक मेळना। गॅरेजवाले धरून, पार्सवाले धरून, मशिनरी, बार्ज, ट्रक ओनर, कामगार सगळ्यांचे पोट हे। मायनिंग जाता तितले बेगीन आमगे सरकारान आमचेर दय करपा खातीर बेगीन जाता तितलें चालू करचें। एक गोंयचो अखंड कणो म्हणटा तो मायनिंग आहा। आनी आमचो जो ट्रक आसा ते आमी परूच गेले ते सिजनाकच फर्स्ट टायम एक 5 वर्सां बंद दवरून आमी चालू केल्ले आनी रोखडेच आतां इतले इन्वेस्ट करून आमी एक 1.5 लाख सुमार खर्च केलो। तांचो खरोखरच थोड्यांचे बरें चलता ते चलता, पूण थोड्यांची अतिशय छळवणूक जाल्ले कडेन आसा। ते वचून तांकां पेमेंट आसना, ड्रायव्हरांक सारकें रावपाक आसना, वेवसाय गोंयान वेवसाय ना म्हणून थंय गेल्ले कारणान तांकां ट्रक ओनर्सांक खूब वायट अशी परिस्थिती पळोवपाक पडटा। म्हणून पयलीं स्टार्टींग कमीत कमी मायन चालू आसतना कमीत कमी 150-200 शामोशी खपेताले, ती आतां परिस्थिती 75 सुमार पावल्या। 5 तरेची भाजी करताले तेन्ना ती परिस्थिती आतां आमी 3 तरेची भाजी तयार करतात। पयलीं मायनिंग चालू आसतना 1,500-2,000 पाव अशें खपताले, सांजचे पोळयो वयताल्यो। आयज खंय तरी पावांची जी खपपाची जी आहा ती थोडी जाल्ल्या, ती 1,500-2,000 हजारावून 800-700 अशें हेजे येयल्ल्या। बिस्कीट खपताल्यो ना, हे मायनिंग जेन्ना चालू आशिल्लें न्हू तेन्ना हें आमी करिनाशिल्लीं। आतां मायनिंग चालू ना म्हणून हे हो धंदो आमकां भजी घेवन रस्त्यार बसपाची परिस्थिती आयल्या। हे फुडें आतां ह्यो मायनी तर चालू जाय जाल्यार हे सांग्याकाराचें कितें जातलें? ना जाल्यार आमी भिकेची, ना जाल्यार गव्हर्मेंटान आमकां एक गव्हर्मेंट जॉब दिवचो पडटलो, प्रत्येक घराक एक जॉब दिवचो पडटलो। मायनी तर बंद पडल्यो जाल्यार एक आमकां जॉब दिवचो पडटलो। मायनिंग सुरू जावप ही ह्या भागांतली नितांत गरज। आमकां हांगा गव्हर्मेंटान आमीच दाखयलेलें की अल्टरनेट इको टुरिजम जातलें। टुरिजमा सारकें हांगा वाव भरपूर आसा, पूण हांगा टुरिजमा खातीर एक 4 आण्याचें काम जावलेलें ना। सांग्या खातीर टुरिजमाचें जें काम जावपाचें आसलें तें 4 आण्याचें काम जाल्लें ना आनी हांगा अल्टरनेटीव आमकां नाच कांयच मायनिंग सोडून। तर मायनिंग हें जावप सुरू हें गरजेचें सामकें। दक्षिण गोंयांतले बलात्काराचे प्रकरणान बीजेपी काँग्रेसीचो वाद तेंगशेर। गुन्यांवकारां आड एकठांय आवाज काडपाचो सोडून बीजेपी केशी घालूंक सुटल्यात म्हूण प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्ष तिडकल्या। बीजेपीची महिला फुडारी सुलक्षणा सावंतान महिला काँग्रेस आनी सगळ्या बायलांची खंय माफी मागची आनी पोस्टावेल्यान देंवचें। सुलक्षणा सावंताक
आमी डिमांड करता महिला काँग्रेस टीम डेट आमचे कडेन तुमी अपॉलॉजी मागची, गोंयच्या बायलां कडेन तुमी अपॉलॉजी मागची. यू हॅव टू से सॉरी नॉट ओनली टू द गोवन महिलाज but also to the Mahilas of India, because when there was a gang rape which had taken place in the South Goa on one of the beaches, where 3 men indoratle, see the guts, भायले लोक येवन आमचे चलयांचेर हें करतात आनी ह्यो बायलांक न्ही आमकां सपोर्ट करपाचे सुवातेर आमचेर केसीस घालपाचे. सुलक्षणा बाय, you had made a statement when somebody asked you what you have to say about 3 men gang raping a girl from Goa, from Madhya Pradesh, and there you had come with a statement. Sulakshana Sawant came out with a statement saying that we cannot provide, our BJP government cannot provide security to each and every lady or girl in this country. See the statement, the cheapest form of statement Sulakshana Sawant, the BJP Mahila Morcha president, had done. I demand apology not only to the every woman of India, including Goa, but I demand a resignation from a lady that is BJP Mahila president who had come with such a cheapest statement ever, where her party president and leaders had to come in support of her. शिवसेना, सनातन संस्था आणि कांय एनजीओंचेर प्रतिमान तिडक काढली. कोणूच कसले काम करना, पूण आपल्याचेर केस घालूंक मात सगळी फुडें म्हूण प्रतिमान सगळ्यांक उजरायलो. बीजेपी आणि बाकीच्यांनी कंप्लेंट केल्या उपरांत पणजी वुमन्स सेलान सोमारा प्रतिमाची 2 वरां चौकशी केली. पेंजीम पुलीस स्टेशनाच्या वुमन्स सेलान आपयल्ली आनी आमी सगळीं ते बारा गेल्लीं अँड वी वेंट अँड शी वॉज इनसायड फॉर 2 hours. सो 2 hours पसून तेणें आपणाक स्टेटमेंट दिलो, स्टेटमेंट तेगे रिकॉर्ड केलो आनी ती आमच्या बारा भायर येयली. सो आतां हो न्यूज भायर सरला, दीस न्यूज कोणें हें कोला भायर घायला तेजे आमी इन्क्वायरी मागताय. हो आमचो आवाज बंद करपाक, आमचे मॅडमीचो, आमच्या प्रेसिडेंटाचो आवाज बंद करपाक, आमचे महिला काँग्रेसाचे काम कितली बरें चलता ते सगळ्या लोकांक खबर आसा आनी हो आमचो आवाज बंद करूंक हे सगळे पॉलिटिकल आउटफिट्स जी पळय आसात जी अंडर पॉलिटिकल प्रेशर काम करताय तो प्रेशर आमचेर हाडपाक सोदताय, आमचो आवाज बंद करूंक सोदताय. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि भीमा पाटील. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.